मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळोवयाचे हेडलायन्स. पेडणे टॅक्सी चालकांच्यो सरकारान केल्यो 6 मागणी मान्य. टॅक्सी चालकांक आंदोलन बंद करपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले, पूण लेखी पत्र मेळसर आंदोलन उरतले चालूच, टॅक्सीकारांचे म्हणणे. अष्टमीची गोंयांत उमेद. गोंयांत श्रीकृष्णाच्या दर्शनाक लोकांनी केल्ली गर्दी. पळयात गोंयभर मनयल्ली गोकुळ अष्टमीचे उमेदीचे खीण. मुरगांव पालसन कोसळपाच्या घडणुके उपरांत बरोच बोवाळ. मुरगांवच्या आमदारान केली सुवाताची पळोवणी. उपजिल्हाधिकाऱ्याक दिले निर्देश, खात्यांमदी ब्लेम गेम सोंसचो ना, संकल्प आमोणकाराचे म्हणणे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात टॅक्सीवाल्यांचो वाद बरोच खुबळ्ळा. हाचेर बरीच चर्चा, आंदोलनां जाली. पेडणे टॅक्सी चालकांची 6 मागणी आशिल्ली आनी सरकारान 5 मागणी पुराय करपाक मान्यताय दिल्या खंय. तशेंच टॅक्सी चालकांक आंदोलन बंद करपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, पूण लेखी पत्र मेळसर आंदोलन चालूच उरतले, टॅक्सीकारांचे म्हणणे. पळयात पुराय बातमी. 6 महत्वाचे मुद्दे घेऊन मोपा विमानतळावयल्या टॅक्सीवाल्यांनी आंदोलन चलयलां. आंदोलन पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांनी केल्ले आसले तरी तांकां गोंयभरच्या टॅक्सीवाल्यांनी तेंको दिला. पेडणे टॅक्सी चालकांच्यो 6 मागण्यो आशिल्ल्यो आनी सरकारान 5 मागण्यो पुराय करपाक मान्यताय दिल्या. 6वी मागणी मोपा विमानतळावयल्यान गोवा मायल्स कावंटर काडून उडोवपाची आशिल्ली, पूण गोवा मायल्स कसलीच गुंतवणूक करिनासतना बरी सेवा दिता आनी सरकाराक येणावळ मेळयता म्हणून सरकारान ते मान्य केलें ना, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पेडण्याकार टॅक्सीकार जे आहा पळय तांच्यांनी 6 डिमांड दवरलेले. आमदार तेंचो आनी सगळे टॅक्सीकार येयले. 6 डिमांडांतले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो. ताचेर ते सगळेच डिमांड सोडोवपाक आनी करपा खातीर तयार आहा. 6 डिमांड तेंचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटात ते एग्री जावंक ना आनी सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना. ताका ते पॉलिसी डिसिजन जाल्यार गोवा मायल्स चालू जाला गोंयांत आनी तो गोवा मायल्स बऱ्या पद्दतीचे सर्विसीस दिता. सरकारान भितर कांयच इन्वेस्ट करूंक ना. वयल्यान तेंच्या कडल्यानूच GST येता म्हटल्यार जाता. ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात, कारण 6 डिमांडाचे जर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत ताका कावंटर दिवपाचो न्ही येते तेंच्यांनी क्लोज करपाक जाय. कावंटर आसा तो अग्री जाला ते एग्री जाले. पांच पॉयंट तांकां सगळे फायनलायज केल्ले आसा आनी एक पॉयंट आहा पळय तो सगळे आख्ख्या गोंयांक लागता. ते जे ऑलरेडी CMान तेन्ना मिटींग घेतलेली आनी आख्खे सगळे गोंयचे जे MLAs आहा, मिनिस्टर आहा, तांकां बसोन मिटींग घेवन तो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता म्हणून सांगलेलो, पण ताका टायम लागतलो. तसोच आयज तेंचो पयलो पॉयंट आसलो कितें तांकां एक कावंटर दिवचो म्हणून, तांकां लोकलांक एक कावंटर जावं म्हणून, आनी तो ऑलरेडी CMान सांगला तांकां जो कावंटर आहा पळय तो तांकां ज्यो गाडयो तेंच्यो भायर आहा ना म्हटल्यार तेंच्यो 300 गाडयो भायर आसता. 300 गाडयो त्यो खंयच्याच एका कावंटराक लागलेल्यो ना. ताका लागून तांकां एक कावंटर जाय आसलो, म्हणजे एक पेडणेचो कावंटर, पेडणेकाराच्या भुरग्यांक तांकां लागून एक कावंटर तो ऑलरेडी तेणी सांगला येस आपूण दिता. CMानूय म्हटलां की गोवा मायल्स आमी बंद करूं शकना ना. कावंटर कार्ड म्हणटा ते कावंटर कार्ड की ना ते आतां CM डिसिजन घेतला. हांव कोण ना सारकी अजून क्लियर करता पळय. त्या दिसा हांव कित्याक गेल्लो, त्या दिसा थंयसर सिच्युएशन टेन्स जाल्लें आनी कोणी तरी गोवमेंटा कडल्यान म्हणजे सरकारा कडल्यान कोणी तरी वचोन तांकां फेस करपाक जाय आसलें, रिप्रेझेंट करपाक जाय आसलें. ताका लागून हांव थंय गेलो. सो ते थंय गेल्या उपरांत डिस्कशनूय जालें आमचे सगळ्यांचें. सो म्हाजो वेगळी गोश्ट, थंय एक्चुली म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाजे वोटर्स न्हू ते. सो जेन्ना ओवरऑल टॅक्सीकारांचो इश्यू येता तेन्ना म्हाका कोस्टल बेल्टाचें लागता, पूण थंयसर आमचे टॅक्सीकार भाव आसले ते थंयसर गेल्ले आनी ताका लागून आमकां थंय वयचें पडलें. मुख्यमंत्र्यान आमच्या 5 मागण्यांक मान्यताय दिल्या, पूण आमकां लेखी पत्र मेळसर आंदोलन चालूच उरतलें, टॅक्सीकारांचे म्हणणे. दिसातले तुमचे 5 मागणी पूर्ण झाल्या. 5 मागण्या पूर्ण झाल्या. त्याच्या आता तुमचे जो रिटर्न मिळाला तो आंदोलन चालू राहतले.
हय न्हू तेंच्यांनी फाल्यां कितल्यांक सांगला टायमींग हो दिला सो आमकां तेंच्या कडल्यान एक कॉल येतलो हा. सो मिनिट्स ऑफ द मिटींग फ्रेम करतले तेन्ना कॉल येतलो सो आमकां एक 2-3 जाणांक आपयतले ते आनी तेच्या उपरांत आमकां ती हे मेळटली. तुमकां गॅरंटी आहा ती मेळटले म्हणून हय मागीर जर आसा जाल्यार तुमी हांगा तो कंटिन्यू कित्याक करता किंवा होल्ड कित्याक कशें करिना आसता चेंज ऑफ वर्ड्स म्हणटा ती गेम ऑफ वर्ड्स हे आसता फाल्यां म्हाका सांग एक लायन बरयतना वर्ड्स दुसरो घातलो जाल्यार मागीर फाल्यां आमी ब्लेम कोणाक करचे तुमी म्हणटाले परत कित्याक रस्त्यार येयले तशें जातलें. आम्ही 5 वर्सां चलयता 5 वर्सां आमी हेजिटेशन करून आयला विश्वासाचो प्रश्न ना हांगा प्रश्न आसा बरोवन दिवपाचो तेंचेर जर विश्वास केल्लो आमी आनी तेंच्यांनी फुलफील केल्लो जाल्यार आयज ह्या हेजेर आमी आसपाक नासले. येवचे नासले बरोबर. बट प्रॉब्लम हांगा इतलोच आसा आमकां पॉलिटिक्सूय नाका आनी आमकां इगोय ना. किंवा असले कितें जर जाता आमकां तुमी खंय आपय हांगसून ते काणकोण तेका खंय आपय आमी एवर रेडी आसतले पेडणेकार भुरगे अलॉंग विथ ऑल स्टेक होल्डर आमी खंय तुमी केन्ना व्हडले कितें करूंक सोदता तेन्ना आमी तुमच्या फाटल्यान आसतली. मजगती टॅक्सीकारांचो हो वाद गाजपाक वेचून आयिल्ले प्रतिनिधींचोच हात आसा अशें म्हणत अमित पाटकारान थळाव्या आमदाराक उजरावन काडले. पळयात. टॅक्सीचो जो विशय पळय चालू आसा न्ही हो आमी गेल्ले ऑलमोस्ट 5-6 दीस जाले हो ड्रामा पळयता आनी दीस इज नथींग बट जे पॉलिटिकल लोक जे आसा जे निवडून आयिल्ले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा पळय हे हांचो हात आसा हातूंत. आतां मुख्यमंत्री पळय येदोळ तुमकां सांगतालो की आपूण 6तले 5 पॉयंट रिझॉल्व केले मुख्यमंत्र्यान ह्या पॉयंटाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय. आतां मुख्यमंत्र्याक हांव सांगता थंय एक कंपनी आहा कॉल्ड एज जेमीज टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. ही कोणाची कंपनी? थंय ही कंपनी इज रेजिस्टर्ड एज अ LLP फर्म. 4 पार्टनर आहा भितर. कोण ते पार्टनर? प्रवीण आल्लेकर आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं सांगचें की हो जेमीज कावंटर तुवें खंयच्या आदाराचेर दिलो काय तुजे कितले हातूंत स्टेक आसा ना जाल्यार हो कावंटर बंद कर आनी ते हांकां दी स्थानीक लोकांक जे ते टॅक्सी युनियन आहा तांकां दी हो कावंटर बिकॉज दॅट इज देअर रायट. MLAचो रायट न्ही तो. सरकार मुद्दम जो तांचो डिमांड आसा पळय तांणी खंय सांगला की ॲप बेस्ड टॅक्सी बंद कर म्हणून मोपा एअरपोर्टाचेर तांचो ना. तांचो डिमांड इज वॉट दॅट डोंट गिव देम कावंटर. दे आर सेइंग पिक अप पॉयंट डी वेर दे आर सेइंग दॅट वी वॉन्ट टू स्टॉप ॲप बेस्ड एग्रिगेटर. खंयच म्हणिल्लें ना तांणी मेमोरंडम जो दिला ते वाचा मरे. हो टॅक्सीचो पळय विशय आसा हो सरकार मुद्दामून तो फूट घालपाक लागून आनी तांच्या भितर डिस्ट्रेस करपाक लागून हो मुद्दम सरकार आय थिंक इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑल दीस कन्फ्युजन आनी तांच्या भितर फूट घालपाक. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव, संदीप कामुलकर आनी सानिका नागवेकर. मुरगांव पालसन कोसळपाच्या घडणुके उपरांत बरोच बोवाळ जालो. मुरगांवच्या आमदारान हायवेची एक लेन बंद करून दुसऱ्या लेनीसावन 2 वटेंची येरादारी चालू दवरपाक उपजिल्हाधिकाऱ्याक निर्देश दिल्यात. पळयात पुराय बातमी. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान PWD, गॅमन इंडिया आणि हायवे अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त पळोवणी केली. हायवेची एक लेन बंद करून दुसऱ्या लेनीसावन 2 वटेंची येरादारी चालू दवरपाक उपजिल्हाधिकाऱ्यांक निर्देश दिला. फुडलें लुकसाण जावचें न्हय म्हणून बेगोबेग प्रतिबंधात्मक उपाय करपाचो आदेश आमदारान दिला. भौशीक सुरक्षेक सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा आनी खात्यां मदीं ब्लेम गेम सोंसचो ना अशेंय ताणें सांगलें. and this rock. So we cannot wait to fall it. म्हणजे पडाचं रावया नाका आमी सद्या कितें म्हणटा इमिजिएटली ते काडचें पडटलें आमकां देंवचें पडटलें आमकां तें देंवन तेंच्यांनी आतां वचून ट्राफीक पॉयंट इट इज अ गूड थिंग. इलेक्शन बी दिल्लें आसा शेमतीचो पावस पडला त्या पावसाक लागून हांगा आमची लँडस्लायड जाली. देवाच्या कृपेन कोणाक काय इन्सिडंट जावना. पण आयज आमची आख्खी ऑथॉरिटी तो मागीर डेप्युटी कलेक्टर जावं आमचो मामलेदार जावं आमचो ट्राफीक PI जावं आमचो मुर्मगांव PI जावं आमचे PWDचे ऑथॉरिटीज सगळे जावन हायवेचे ऑथॉरिटीज गॅमन इंडियाचे ऑथॉरिटीज सगळे डिपार्टमेंटाच्या आख्खे स्टाफान हांगा आयज आफेलान इन्स्पेक्शन केलां आनी गव्हर्मेंटान स्पेशली PWD मिनिस्टर जावं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सेक्टर प्रमोद सावंतान इन्स्ट्रक्ट केलेले आसा तांकां इमिजिएटली हेजेर काम जावचें.
कितें वयर आमी पळयता ते वेरी डेंजरस आनी आयज इन्स्पेक्शन जावन आमी इतले सोल्युशनाचेर पावलेले आसा की इमिजिएटली हें काम स्टार्ट करपाचें. सो आयज आमी पळयता कितें आमी गोवोरमेंटान आसूं बट तरी आसून इन रियलिटी हांव तुमकां सांगता कित्याक काम करपाक कोणूच फुडें सरना. ही एक ब्लेम गेम जाता. ती ब्लेम गेम हांवें काबार केल्ली आसा सगळें. आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड अवर कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर इमिजिएटली बाबा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हे कर लेटर कर आनी ऑर्डर काड म्हणून. सो विदीन 2 days कलेक्टर ऑर्डर काडून हें काम स्टार्ट करतलो. दॅट इज माय लुकआउट आनी हांव हें करून घेतलो. बट खंय तरी हांव मागता लोकां कडेन कितें हो रस्तो बंद जाल्ल्या कारणान खुबशे इनकन्विनियन्स जावपाक लागलेले आसा. बट इमिजिएटली हांव आतां PWDचे ऑथॉरिटी सगळे उलयला तुमी बाबा एक नोटिफिकेशन फायन करा आनी हो जो रस्तो स्ट्रेच आसा तो आमी 1 way आसा पळय तो 2 way करचो. हो स्ट्रेच बंद करून तो लोकांक इनकन्विनियन्स जावचो न्हू. सो असो तांकां प्रपोजल दिल्लो आसा. ते तेजेर वर्कआउट करतले करपाचें काय ना ते आनी म्हाका ते ब्रीफ करतले. Today morning we have inspected the site with the MLA. There were also representatives of the National Highway State Government and also National Highway Government of India. So we have decided here to issue the direction and the disaster management to the PWD for taking the preventive measures over here. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अष्टमीची हुनहुनीत परबी. गोंयांत श्रीकृष्णाच्या देवळांनी देवाच्या दर्शनाक लोकांनी गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. पळोवयात गोंयभर मनयली गोकुळाष्टम. आयच्या घडीक चड न सांगता अशी पवित्र स्थानां परत एकदा जपून दवरप आनी तेजें पावित्र्य राखप आनी तेजें इम्पॉर्टन्स वाडप हें लोकांचेर डिपेंड आसता. आनी हें करता आसतना आमी जर ताका म्हत्व दिलें जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. म्हणून आज म्हणटा आसतना आमी दक्षिण काशी म्हणून गोंय वळखलें वता आनी तेच दक्षिण काशीचें नांव सांगता आसतना ह्या पंचगंगे नदीत म्हणा किंवा त्रिवेणी संगमाचेर म्हणा आज आमी सगळे जाण जन्माष्टमी मनयता.
हरे कृष्ण. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद यांच्या वतीन मोरजे हांगा देवकळस भांगराच्या सभागृहान इस्कॉन मोरजी यांच्यांनी एक सुंदर असो गोकुळाष्टमीच्या निमित्तान व्हडलो असो प्रोग्राम आयज दवरलेलो आसलो आणि ह्या प्रोग्रामान सगळ्या भुरग्यांनी एक बरें अशें तांच्यांनी सहकार्य दिल्लें आसा. त्याच्या खातीर आयज कीर्तन, प्रवचन, महाआरती, महाप्रसाद ह्या सगळ्यांचो सगळ्या भक्तांनी लाभ घेतलेलो आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अस्तंत राजस्थान मध्य प्रदेशाचेर खोल दाबाचो परिणाम जायत आशिल्ल्यान आनी आता दक्षिण राजस्थान, गुजरात आनी गोंयच्या कांय वाठारांनी ताचो बरोच परिणाम जायत आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट दिला. गोंयांत विविध वाठारांनी उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान फाटल्या 24 वरांत कांय वाठारांनी 106.8 मिलीमीटर मेरेन पावसाची नोंद जाल्या. फुडले कांय दीस चड पावस, वादळी वारे आनी हुंवार येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ही परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर्यादेग शिटकावणी जारी केल्ल्यान महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वादळी वाऱ्याचो परिणाम जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमारी कार्यावळी आनी फेरी सेवे खातीर असुरक्षीत जावपाची शक्यताय आसा. अस्तंत राजस्थानाचेर आशिल्लो खोल दाब ल्हव ल्हव अस्तंते वाटेन वचत आशिल्ल्यान गोंयांत उटंगराचो पावस पडत आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या कांय वाठारांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान वाळपय सगळ्यांत चड 106.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ही हवामान पद्दत चालूच उरतली. ताका लागून ह्या वाठारांत चड पावस आनी वादळी वारे घोळटले अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. 30 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. पावसा सयत वादळी वाऱ्याची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर वचपा आड सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.